आतां हे आमकां करतलो जाल्यार कमीत कमी 6 म्हयने जाय. हे 6 म्हयन्यांनी केले नंतर फुडल्यो गोश्टी चालू जातल्यो, तांचे कडेन वतले आनी तांचे NOC आयले नंतर आमी मुखार वतले. पूण वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड टू स्टार्ट द प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज ऑफ दीस पर्टिक्युलर स्ट्रेच. प्रश्न क्रमांक 4 श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 4C. प्रश्नाचे उत्तर हाज्या प्रमाणे कॉम्प्युटर प्रिंटिंगा प्रमाणे. स्पीकर सर, एक 2 मिनटां जर बॅकग्रावंड एक क्वेश्चनाचो घेतलो जाल्यार अशें सांगून दिसता की जेन्ना इलेसांव जालें तेन्ना लोक सगळे उलोवंक लागले की चोर गेले म्हणून. आज लोक आतां उलयतात जे भशेन हे जे फिगर्स दाखयल्यात की 978 थेफ्ट्स, 361 बर्गलरीज, 7 डेकोल्ट्यो 2012 सालानूच जाल्ल्यो आसा. हाजेर जेन्ना लोक केन्ना केन्ना उलयतात की चोर अजून आसा म्हणून ते लोक फट उलयता अशें दिसना. आतां रत्नाकांत केरकार, गॅलेक्सी फॉरेक्स आनी कॉन्स्टान्सियो मिनीन सिल्वा ह्यो 3 केसीस इन पर्टिक्युलर ज्यो हातून आमी घेतल्या आनी कितलींच एग्जाम्पल आहा. फॉर एग्जाम्पल तुयेंकार जो आतां मेरेन एल्युजीव आहा आनी आतां तो तुयेंकार तो अजून सगळे पब्लीक कम पुलीस सोदतात ते जाका. आनी सिच्युएशन अशें जाल्लें आहा स्पीकर सर की सकाळीं क्रिस्तांव समाज जो पयले 6 वरांचे मिसाक वतालो, 6 वरांचे आनी 6.5 वरांचे मिसाक आतां कमी लोक जावपाक लागल्या कित्याक पीपल आर बींग मग्ड आनी चेन स्नॅचिंग सामकें रॅम्पंट जाल्लें आहा. आतां ह्यो ज्यो 978 थेफ्ट्स, 361 बर्गलरीज आनी 7 डेकॉयटी दाखयल्या तातूंत चडांत चड केसीस मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर नोट डावन जाल्या. मडगांव आनी पणजे लागींशें आहा तें. बट इन एनी केस म्हाका दिसता की म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वीच फॉर्म्स पार्ट ऑफ मारगांव टावन पुलीस हातून खूब केसी जाल्ल्यो आहा. एक पर्टिक्युलर केसीन स्पीकर सर एक फामाद दोतोरान CCTV कवरेज दाखयली. एक 5 भुरगे येतात, हे घरांतल्यान त्या घरान उडी मारतात आनी फायनली ते दुसरें घर चोरतात. ही जेन्ना कवरेज पुलिसे कडेन दिली CCTV कवरेज, पुलिसेन हाका अंडरवेअर गँग म्हणून दुसरे दिसा अनाउन्स केलें. एक नवो टर्म कॉइन जालो. पूण डिटेक्शन वेरी नेक्स्ट डे एक पेट्रोल पंप सायडीन आहा तो पेट्रोल पंप चोरलो आनी रॅम्पंट चोरयो जायत आहा. हाजेर अशें दिसता की मडगांवचे टावन पुलीस जे कोणाचे नरकासूर बंद उडोवपाक नाल्यार कार्नवाल बंद उडोवपाक एक्टीव आहा, हे पुलिसींग करपाक आनी चोरयो धरपाक इनइफेक्टीव जाल्ले आहा. आनी चीफ मिनिस्टरान गेल्ले बजेटान अनाउन्स केल्लें की फातोर्डाक आपूण एक पुलीस स्टेशन दितलो म्हणून आनी 80 पुलीस पर्सनल 80 काय 88 पुलीस पर्सनल दितलो म्हणून. म्हाका दिसता इट इज हाय टायम दॅट दीस इज पुट टू प्रॅक्टीस बिकॉज देर आर रॅम्पंट थेफ्ट्स इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी खूब अशें जाल्लें आहा की सेंट्रल म्युजियम तुमचो चोरिल्लो आहा. ऑल डे लायट रॉबरीज आर टेकिंग प्लेस. आनीक सेक्युरिटी कलेक्टर बिल्डिंगाक जी धरल्या, म्हाका दिशिल्लें कलेक्टर बिल्डिंगाक सेक्युरिटी वता काय म्हणून. पयर चीफ मिनिस्टरान खुद्द आपल्यान पळयलेलें आहा की कलेक्टर बिल्डिंगाक गेटीचेर सेक्युरिटीच ना म्हणून तांकांच रावचें पडलां. सो इट इज वेरी क्लियर दॅट द पुलीस आर नॉट डुईंग देअर जॉब. आय वूड लायक टू नो वेदर द Chief Minister will assure me whether of setting up the Fatorda police station as promised in the last year's budget, and what action the government sincerely wants to take to tackle this rising crime. पहिली म्हणजे रायझिंग क्रायम ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबर अत्यंत चुकीच्या आधाराचेर उलयता. ताका जर तूं चोर आसा चोर सुटले हाचेर उत्तर जाय जाल्यार बेकार पडल्या मुळे अनेक जाण आतां दुसऱ्या धंद्याक लागले अशें म्हणपाक येता. हांव ताजेर चड वचना, फक्त इतलेंच सांगूंक सोदता की ताणें जो उल्लेख केलो डिसिल्वा, मेलिनो डिसिल्वा, ताजें उत्तर मातशें सारकें वाचशें जाल्यार तुका लक्षांत येतलें की जो पळय मर्डरर आसा ही हॅज बीन ऑलरेडी एप्रेंडेड एट सवनूर. आनी आमची ऑलरेडी ताका वॉरंट घेवन टीम गेली
आनी ताका थंयच्यान कारण ते JMFC कडेन वतकूच JMFC म्हणूं लागलो ताका जेलीन धाडल्या मुळे वॉरंट जेलीच्या ऑफिसराचेर हाडचें पडटलें. सो दे हॅव गॉन वीथ दॅट एंड ही वील बी ब्रॉट. ताका धरपा खातीर भरपूर हें केल्लें आसा. रायकार केस हांव क्रायम ब्रांचीक दिवपाचो हांवें सरकार गव्हर्मेंटाक सांगलां. आनी फॉरेक्स एक्सचेंज केस जी आसा पळय तातूंत भितर म्हाका अशें दिसता की एक आमी थोडेशें लक्षांत दवरूंक जाय की आमी कोणाक कामाक दवरता आसतना आमकां सवाय फुके सवाय मेळटात पळय ते अनेक जाण भायले लोक येतात तांचे बॅकग्रावंड चॅक करपाची गरज आहा. आतां काल हांवें अनावन्स केलां मुद्दम केलां तें अनावन्स बजेटाचो हरशी भाग न्हय तो पण जे कॉन्ट्रॅक्टर हांकां हाडटा भायले लेबरर बी हाडटात हे लेबररा पैकी अनेक जाण तांचे क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसता थंय. म्हणजे वी हॅव इवन ट्रॅक डावन इफ यू रिमेंबर लास्ट इयर नक्सलायट कमिंग एंड स्टेईंग हियर एज अ लेबरर फ्रॉम झारखंड किंवा आनीक खंयच्यान. त्यामुळे लोकांनी ते फॉरेक्साची जी जाल्या पळय तातूंत भितर वी आर सस्पेक्टींग इनसायड हँड वीच वी आर इन्वेस्टिगेटींग. हांव ताजेर चड उलयना. कितलो टायम जालो आतां 2 वर्सां जाली. अरे पण तुमी जेन्ना झारखंड बिरखंड हांचे कडच्यान कोणाक तरी हाडटा नोकरेक दवरता ताजे वेर अबाउट्स तुमकां खबर ना. आयज बशीचे एक्सिडेंट जालो 37 लोक कितें मेले ताजे वेर अबाउट त्या बुकींग करणाऱ्याक नांव सुद्दां सारकें खबर ना कोण गाडयेन बसलेलो तो. म्हणजे हें आतां सगळें पुलिशीक एक मास्तर थंय बसोवचो पडलो न्हय. तसो जो कोण हाडटा पळय ताणें सांबाळचें पडटा. तूं 10 लाख रुपयाची कॅश हँडल करता जाल्यार यू हॅव टू एटलीस्ट चॅक द बॅकग्रावंड ऑफ द पर्सन हूम यू आर एम्प्लॉईंग. यू आर नॉट बॉदरींग अबाउट इट. आनी मागीर ताची तुजी झगडी जाली ताका काडून उडयलो तो 6 म्हयन्यांनी वर्सान रिटर्न जाता खबर आसता तुजें सगळें ट्रान्जॅक्शन. वॉट आय एम ट्रायंग टू पॉयंट आउट द फिगर इज नॉट एबनॉर्मल. पोरूच्या वर्सा थॅफ्ट 1000च्या वयर जाल्ली आसा. एक्झॅक्ट फिगर म्हाका मेळून ना पण म्हज्या यादी प्रमाणे 1000. एक कामाक्षी फॉरेन एक्सचेंज म्हणून पयरूच चिंचोण्या चोरी जाल्ली आसा. तोच सांगता एक पोरू आतां 978 जो म्हणटा पळय आंकडो तूं पोरू 2011 म्हज्या यादी प्रमाणे 1079 थेफ्ट केसी जाल्या. सो इट इज नॉट इन्क्रीज इट इज एक्चुअली अ स्लाइट डिक्रीज. वॉट एवर इट इज आय एम नॉट गोईंग इन टू आय एम नॉट गोईंग फॉर कंपॅरिजन ऑल्सो. केस ऑफ थेफ्ट म्हणजे कितें तें पयलीं तकलेन धर. थेफ्ट इज हातूंत भितर स्कुटरीच्यो चोरयो सादारण 300 आसतल्यो स्कुटरी आनी गाडयो दॅट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ द थेफ्ट. आनी गाडयांची संख्येच्या हिशोबान केलें जाल्यार द पर्सेंटेज इज व्हेरी निग्लिजिबल. कारण गाडयो लोक थोडे चावयो सुद्दां सोडून वतात. पयशे 5-5 लाख रुपया फाटल्या सिटार सोडटात आनी लॉक करिनासतना गाडी वतात. म्हणजे थोडेशे प्रिकॉशन आमी धरूंक जाय. म्हजे कडेन जर तूं पयशे केन्नाय घेवन वचचे पडले म्हाका बिझनसाक जाल्यार हांव फाटल्या डिकीन लॉक करतालो. कारण आरश्यान तुका बॅग दिसती पडलें की जो कोण येता तो आरश्याचेर मातशें कितें मारलें की आरसो फुटलो उगडलो दरवाजो चोरून करून घेवन गेलो. सो वी हॅव टू बी ऑल्सो अलर्ट ऑन दॅट. बट द थेफ्ट रिपोर्टेड आर नॉट इन्क्रीज दे आर सेम एट द अर्लियर इयर्स रेकॉर्ड. म्हणजे हांव मुद्दम सांगूंक सोदता. आनी कामाक्षी जालो हे कसली ती फॉरेक्स आहा पळय गॅलेक्सी कामाक्षी म्हणून पयर जाल्या चिंचोण्या. हय हय तेच सांगता. त्या सगळ्या हातून आमकां भितर काम करणाऱ्या लोकांचोच म्हणजे केन्ना ना केन्ना तरी काम करून गेल्ले लोकांचो संशय येता. आतां चिंचोण्याला जो रिपोर्ट ना म्हणजे गॅलेक्सीचो म्हाका हें आसा. स्पिकर साहेब हांव एक मागतां की तुमकां तो सिरियसनेस दिसता हो इशू सिरियस दिसता आनी चड करून म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका हे एफेक्ट जाता. रॅम्प पॉयंट म्हळ्यार आज चोरी दाखयली CCTVचेर फाल्यां थंयच चोरी परती जाता म्हळ्यार दॅट मीन्स पुलीस आर नॉट डुईंग पेट्रोलिंग. स्पिकर सर पुलिसीच्या संदर्भान जवळ जवळ 1.5 ते 2,000 पुलिसीची शॉर्टेज आशिल्ली. फाटल्या काळान बढती सुद्दां जावंक नासली. आमी 668 कॉन्स्टेबलांक हेड कॉन्स्टेबल केले अबावट 2 months बॅक. हे आतां ते कॉन्स्टेबल पोस्ट खाली आल्या. प्रक्रिया चालू आसा. म्हाका प्रक्रियेन गरजे भायर स्पिडींग अप करपाक येना. 698 कॉन्स्टेबलाची इंटरव्यू 20 तारखेक सोंपतले. म्हाका दिसता फर्स्ट विकान एपॉयंट जातले पण एपॉयंट जाले म्हणून तांकां पुलीस स्टेशनाचेर घालूंक येना. आमी तरी सुद्दां कितें केलां की आतां कितें करतले की तांकां ट्रेनिंगाक धाडटा पळय 1-2 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जालें की 1/3 ऑफ द बॅच वील बी ट्रान्सफर्ड टू द पुलीस स्टेशन आनी बाकीचे 1-2 म्हयन्यान मागीर रोटेट करतले. नाल्यार उपाय ना कारण नाल्यार ते 8 म्हयन्यांक ट्रेनिंग दिवचें पडटा. दे वील कम ओन्ली इन डिसेंबर. सो वी आर डुईंग द एक्सरसायज ऑफ सिलेक्टींग द पुलीसमॅन
नंबर जवळजवळ 20-22 हजार असल्यामुळे प्रक्रिया 4-5 महिने चलतली जाका हांव काय करूंक शकना. अँड माय इन्स्ट्रक्शन्स आर व्हेरी क्लियर. पुलीस सिलेक्शनान खंयच चुकून सुद्दां म्हाका कंप्लेन येवंक जायना. एवरीथींग इज व्हिडिओ रेकॉर्डेड. पुलिसांची संख्या कमी आसा. पणजे पुलीस स्टेशनाचेर 30 लोक कमी आसा. अन्य पुलीस स्टेशनांचेर सुद्दां 20-25 अशी संख्या मडगांव कमी कितले आसा. कमी आहा? मडगांवां कितले कमी आहा शॉर्टफॉल? त्या हिशोबान 30-40 तरी कमी आसतले मिनिमम. ना आनी मागीर दीस इज बेस्ड ऑन 2000 स्ट्रेंथ. आतां स्ट्रेंथ चड दिवपाची गरज आसा पुलीस स्टेशनाक. सो म्हाका त्या हिशोबान गेल्यार अर्दी स्ट्रेंथ आसा. ना स्पीकर सर, गेल्या वर्साचें तुमी हें केल्लें डिक्लेअर केल्लें की फातोर्डा पुलीस स्टेशन आमी हें करतले म्हणून. The moment police are recruited and the first bench comes out, I will put up additional substations or full scale stations. पुलीस स्टेशन म्हणून सारकें क्लियर दिता पण म्हाका घालपाक पुलीस जाय न्हय. लँड एक्विजिशन हे ते प्रोसेस जाल्लो आहा ताजो? म्हाका आतां खबर ना, पण जावन ना आसत धर तूं जाल्यार तूं फक्त ते मोपा फाटल्यान लागू नाका. थोडेशें म्हाका लेटर हाजेरूय दी. हांव म्हाका यादीक फाल्यां धर तूं लेटर हाडून दिशी. आय वील स्टार्ट. इफ इट इज नॉट स्टार्टेड आय वील स्टार्ट इट. म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. इफ आय एश्युअर्ड आय विल डू इट. पण बेजिकली आयज म्हाका पुलीस घालपाक ना. ते आनीक 3-4 म्हयन्यान हांव पुलीस घालपाक शकतलो. स्पीकर सर, दोनूच गजाली सांगूंक जाय. गेल्या आठवड्यान बिचोली एक मनीस बँकेन गेलो आनी तेणी 1,90,000 रुपये काडले. बँकेन कोणी येवन बसता. दोग जाण ताका फॉलो केले. ही वेंट टू द टॉयलेट, केम बॅक, पयशे वांगडा घेवन गेलो. तुमी सांगले आपूण बुटान पयशे दवरता म्हणून एट द बॅक. तेणी बावड्यान पयशे डिकीन दवरले, लॉक केली गाडी आनी गेलो. एक सादो बारीक कॉन्ट्रॅक्टर. ही वेंट टू बाय समथींग इन द मार्केट. ह्या वटेन गाडी फोडली, तितूंतले पयशे काडले, नाच जाले. ही had noted those two people. He informed the police. पोलिसांनी ताका धरले. फुडें कितें प्रतिक्रिया म्हाका सांगूं नजो. ताका धरले आनी बेलीर सोडले काय अशें सोडून दिले. परंतु हांवें तांकां विचारलें. तो रडत म्हाज्या घरा कडेन आयलो रातचो. बिचोली जाले ही केस. तर आय आस्क्ड द इन्स्पेक्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आय एम जस्ट सेईंग दीस बिकॉज देर इज अ रिजन. हांवें विचारलें तुमी फिंगर प्रिंट्स घेतले काय म्हणून. हांवें विचारलें कुत्रे हाडले काय म्हणून. बिकॉज 1,90,000 इज अ लार्ज अमाउंट फॉर अ स्मॉल मॅन. फॉर एवरीबडी इट इज अ लार्ज अमाउंट. तर नो फिंगर प्रिंट्स वर टेकन. वी हॅव टू ट्रेन अवर पीपल. नाजाल्यार अश्योच केसी जायत वयतली. गाडी काडली, दुसरी दावटेन खंय तरी व्हेली. अरे ही फिंगर प्रिंट आतां घेवया म्हणटात. ते बाबडे तेचेच फिंगर प्रिंट्स आसतले तेचेर आनी ताका धरचो पडटलो. फिंगर कार वॉज लेट ऑफ विदाउट टेकिंग एनी फिंगर प्रिंट्स. सर एक स्पेसिफीक इन्सिडंट जर तूं म्हाका सांगशात. बिचोले जालो काल परवाच्या दिसा जालो. एफ्ट केसीन बेल पुलीस दिना, कोर्ट दिता. बेल दिला काय माहिती म्हणजे फिंगर प्रिंट्स घेतले काय म्हणून. हां फिंगर प्रिंट घेवन ना तुमी जर तुमकां इन्सिडंट सांगशात चौकशी करून तुमकां रिपोर्ट दिता. हय प्लीज. कितें आसा आय आस्क्ड हिम. इट्स नो फॉल्ट ऑफ दॅट पुअर फेलो, यू नो, हूएवर द पुलिसमॅन. He does not used it. बेजिकली म्हाका दिसता आमी आमच्या पुलिसांक ट्रेन करपाची आवश्यकता गरज आसा. आनी हाज्या खातीर हांव खरें म्हणजे होम डिपार्टमेंटाच्या हाका हें करपाक रावल्लो. वी हॅव डिसायडेड टू सेपरेट क्रायम डिटेक्शन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर. क्रायम डिटेक्शन हाका स्पेशलायज लागता. जाता कितें ताकाच लॉ एंड ऑर्डराक धांवचें पडटा. तोच PI लॉ एंड ऑर्डराक. त्यामुळे आतां there is a recommendation that crime and law and order should be segregated, separated. So आमी ते सेपरेट करूंक सोदता. म्हणजे लॉ हे तुमी सांगता ते सगळे क्रायम डिटेक्शनान येता. तो क्रायम डिटेक्शनाचो ताजेरूच स्पेशलायज आसत धर तूं जाल्यार ही वील एन्श्युअर दॅट एवरीथींग इज टेकन प्रॉपरली. Had he informed them आतां कितें जाता त्याच मनशाक लॉ एंड ऑर्डरीक धांवचो पडटा. म्हणजे कितें बारीक इन्सिडंट जालो, एक्सिडेंट जालो जाल्यार ताकाच धांवचो पडटा. So crime we are thinking of separating and we are starting it in maybe by next week on certain